नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टी कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. सद्याक गोंयांत सगळे म्हणटात की बीजेपीच्या अगेन्स्ट झगडपाक जाय जाल्यार सगळे ओपोजिशनान एकठांय येवन तांकां फायट दिवपाक जाय. पूण तशें जातलें काय कितें हो प्रश्न आसा. कारण काँग्रेस म्हणटा की आपणे दुसऱ्या पक्षांक युती करपाचो प्रस्ताव दिल्लो आसा. पूण दुसऱ्या पक्षा कडल्यान म्हणटा की आमकां अजून तसो कांय प्रस्ताव येवना. आज विजय सरदेसाय हाणें म्हणलां की आपल्याक अजुनूय काय तसो प्रस्ताव येवना आनी ताजेय फुडें वचून जर हे कन्फर्म करपाक ताणें आपल्याक SMS धाडल्यार पुरो अशें म्हणलां. सो ह्या सगळ्या हाजेर आमी चर्चा करपाक जो युतींतलो फुडल्या हातूंतलो जर जाली जाल्यार तांचो एक म्हत्वाचो पार्टनर जावपाक शकता ते आम आदमी पार्टी. हे पार्टीचे जे वेल्हेचे आमदार क्रूज सिल्वा हांकां क्रूज येवकार तुका. क्रूज पयलेच हे विचारता, सद्या तुगे कॉन्स्टिट्युएन्सीक हे पॉलिटिकल आमगेले ट्युरिस्ट येवपाक लागल्यात, सगळे भोंवपाक लागल्यात. कोण थिंगा नुस्तें खावपाक येता, कितें आनी कितें येवपाक हें सगळें जर पळयल्यार कितें दिसता तुका? सगळे आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीक ट्युरिस्ट पॉलिटिकल जावं काय खरे ट्युरिस्ट जावं दुसरे गांवचे दुसरे नेशन भायले जावं सगळे आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीक एलावड आहाय. आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक बरें नुस्तें मेळटा, बरें जायते लुगार आहाय. काळू आमची कुल्ली घेवपाक येता. काळो आहाय, आमची रिवर साल आहा. सदांच इतली वर्सां आमकां नुस्त्या दिता आनी तेजेर आमची फॅमिली सगळे म्हणजे तेजे लायव्हलीहूडय आहा. ओके. सो ऑल ट्युरिस्ट आर वेलकम इन वेल्ही कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी एक ते ऑल ट्युरिस्ट आर वेलकम बरें आहा. तुका डायरेक्ट आतां फकाट करूं पूण तुका सिरियसली विचारता. एल्टन डिकॉस्टा हाणें हें केलां की वेल्हेच्या लोकांनी आपल्याक जर एलाव केलो, ताका मानलो जाल्यार आपल्याचे वेल्हेंतल्यान इलेक्शन लडोवपाचें आपली इच्छा आसा अशें म्हणटा. कारण केप्यां रिजर्व जाता. सो कितें हाजें हें कितें? कारण तुमी एक वटच्यान म्हणटा तुमी अलायन्स जातले दुसरे वटच्यान थंय आमगेलो एल्टन येता. एल्टना बरोबर लिडर ऑफ ओपोजिशन युरी हालेमा होय येता. सो कितें आतां एल्टन आमचो फ्रेंड, आमचो वळखीचो. आमचे ऑपोजिशन आमी 7वी जावन बराबर काम करताले आनी आमचे रिलेशन तेजे बरें. सो पूण आयज पासून म्हाका ताणें म्हणलां एक पासून एक फोन करून ताणें सांगलो ना आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी तो म्हणजे कॉन्टेस्ट करपाक सोदता म्हणून. हांव नकळो, तुमकां सांगलो जाल्यार हांव नकळो. तूं फकत येता जाल्यार वेलकम. ताणें येवचें. तुजे कोतान तो येता फकत नुस्तें व्हरपाक येता सद्या तरी. सद्या नुस्त्याचो एक व्हिडिओ चोयला. सो पॉलिटिकली कॉन्टेस्ट करपाक जाल्यार थंय वेलकम. तेज्यान बसपाक जाता, कोणाक धाडपाक जायना. पूण फाटलीं 4.5 वर्सां तूं जाणा आसतलो आमी काम केलां आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीक आनी ताजे कॉन्स्टिट्युएन्सीक काम केलां. अल्टिमेटली आमी कितें केलां ना सो लोक जाणा आमचो कॉन्स्टिट्युएन्सीचो. सो कितें आहा पॉलिटिकली डिसायड करतलो आमचो लोक. ताका मुगेलो क्वेश्चन तुका हे विचारपाचो एक कारण म्हणजे एक वटच्यान काँग्रेस म्हणटा की आमकां अलायन्स करपाक जाय. अलायन्स न्ही, दे आर गिरीश सोडणकर सांगता आमकां ग्रँड अलायन्स करपाक जाय म्हण. आनीक ते अशें म्हणटा जर आमचे बरोबर कोण येवना जाल्यार मागीर ते तांगेली खोशी, पूण आमकां करपाक जाय अशें म्हणटात. दुसरे वटच्यान हे तुगेले अशें तांगेलेच आमदार तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान तो तुमगेले हाजेर तो आरोप करता की तुमगेले कोण आतिशी तांची कॉन्स्टिट्युएन्सी वेगळे. हे सगळे हे जर पळयलें जाल्यार तूं घुसपागोळ जालो असो दिसना? आतां लोकांक सगळ्यांकूच जाय. लोकांक मागणी आहा आमची एक ग्रँड अलायन्स करची म्हणून. ऑपोजिशन एक्ट जावची आनी एक पावटी गव्हर्मेंट चेंज जावपाक जाय. कशे भाशेन बीजेपी डिफीट दिवपाक जाय, न्यू गव्हर्मेंट फॉर्म जावपाक जाय. ही सगळ्यांतली मागणी आहा. सो ही सगळ्यांतली आतां आमची पार्टीन आमचे गोंयचो प्रेसिडेंट आहा वाल्मिकी नायक ताणें डिक्लेअर केल्लें आहा कितें आमी हेका अलायन्स करपाक रेडी आहा. सो टॉक स्टार्ट जावपाक जाय. जेन्ना टॉक स्टार्ट जायना जाल्यार हे सगळे चलत रावतले. सगळे आमचे जावं आतिशी सगळी कॉन्स्टिट्युएन्सी भोंवता. आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी दुसरे कोणी आमचोय मुवमेंट आहा दुसरे पार्टी आपली पार्टी स्ट्रॉंग करपाक वयतात. सो टॉक स्टार्ट जावपाक तरी आज पासून म्हाका दिसता ऑफिशियली एकामेकांक मेळोन टॉक स्टार्ट जालो न्हय. कितें तूं हो म्हणटा आमगेलो कोण गिरीश म्हणटा की आमी ऑलरेडी मॅसेज धाडली किंवा ऑफिशियल अशें कितें जालां बी मॅसेज धाडली किंवा कितें ऑफिशियल कम्युनिकेशन जालां? जें आयकूं येता तें सगळें प्रेसांतल्यान न्यूजांतल्यान सोशल मिडिया तेन्ना आयकूं येता. सो हांवें आमचो पार्टी प्रेसिडेंट गोंयचो पार्टी प्रेसिडेंट हांवें कन्फर्म केलां तुमकां ऑफिशियली लेटर येयला काय ना. सो ताणें म्हाका सांगलें आयज पासून कांय ऑफिशियली लेटर कांय येवंक ना. ओके.
फोनूय करूना. फोनूय पयलो आतां गिरीशांनी म्हणलें फाटीं फोन केल्ले 3 फाटीं केल्ले ते आनी क्लॅरिफाय कितें करपाक. सो ऑफिशियल लेटर येयलो ना, काही डेट दिलो ना टॉक स्टार्ट करपाक, असले कांय म्हाका दिसता जालें ना. तू म्हणटा जर अलायन्स सभा ते केन्ना ते 2029 इलेक्शना काय 2027 आसा? 27 जावपाक जाय न्ही अलायन्स. सो 27 म्हणल्यार काँग्रेस म्हणटी व्हडली पार्टी आहा, सो तेमी लीड घेवपाक जाय आनी आमचे पार्टी आहा तेंका आपूण टॉक स्टार्ट जावपाक जाय. सो प्रेसाचेर स्टेटमेंट काडले, कितें उलयले, कांय लेटर दिना आसा लेटर दिलें म्हणली अशें जावचें ना. ओके. क्रूज एक म्हणटात ते एक वटच्यान म्हणटात गोवा फॉरवर्ड आपलो अलाय म्हणटात, अलाय. दुसरे वटच्यान तांचे भितर हे अलायन्साचे टॉक्स सद्याक बंद जाल्ले आहा. वेगवेगळे ताची कारणां येतात. विजय म्हणटा तांचे कडल्यान रिस्पॉन्स मेळना, ते म्हणटात आमचे उलोवपाक तयारी आहा. हे जर हांव उदक सांगता, हे जर सगळे पळयल्यार हो सगळो एक घुसपागोंदळ जालो असो दिसना तुका? सारकें. सगळ्यो पार्टी आमचे जावं आरजी जावं गोवा फॉरवर्ड जावं आम आदमी जावं, सो आमी रावता, सगळ्यो पार्टी रावता. काँग्रेसान एक व्हडली पार्टी तांणी इनिशिएटीव घेवन टॉक स्टार्ट करपाक. तो विजयाकूय सेम जाल्लें आहा, आमकांय सेम जाल्लें आहा. टॉक अजून स्टार्ट जायना. सो इमिजिएटली जावपाक कित्याक टायम चड ना. इलेक्शनाक टायम चड ना. फुडें प्रिपोनूय जाताय जाल्यार खबर ना, तेंय जावपाक शकता. आमी आहा म्हणटा डिसेंबरान जावपाक शकता. सो डिसेंबरान जाता जाल्यार टायम खंय आहा. नाजाल्यार फाटीं पासून जिल्हा पंचायता पासून तेंचें जावूं ना. अशें कन्फ्युजन जालें लास्ट मिनट म्हणल्यार अलायन्स जावंकूच ना. सो तशें जावपाक शरीपणां जाता. सो आतां टॉक स्टार्ट जाय, एटलिस्ट फर्स्ट टॉक तरी स्टार्ट जावं. सो सगळे पार्टी मोती कितें आतां कळटलें. पूण एक म्हाका फुडलो क्वेश्चन ताचे पयलीं आनी करता की झेडपीक अशें नेमकें कितें जालें ताका लागून पयलीं म्हणटात सगळे एकठांय येवन हात बीत वयर काडले, सगळें जालें, पूण लास्ट मुमेंटाक ते हे जावना, कितें तें आमचें फायनलायज जावंक ना. सो आमी आमचे सेपरेटूच गेल्ले. सो तेमी अलायन्स करता म्हणलें गोवा फॉरवर्ड, काँग्रेस आनी आमचे आजीन. सो तेंचें तें जावूं ना न्हू. सो लास्ट मिनट जायना टॉक. ओके. तेंय तशें जालें लास्ट मिनट तें. हय. सो हे आतांच न्ही क्रूज की हाजे पयलीं अशेंच जाल्लें आहा. सो हे जर सगळें चालू आहा ताचे फाटल्यान कितें दिसता तुका? कितें एक काँग्रेसीची स्ट्रॅटेजी आहा की पयलीं अशेंच जाता 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 म्हणून करप आनी मागीर कांयच करप ना? सो तशें स्ट्रॅटेजी तेमचे मोतीन तशें ना जाल्यार लास्टाक अलायन्स ना जाल्यार तो गव्हर्मेंट कितलो जातलो. खंयची पार्टी इतली कॉन्फिडंट ना इंडिविज्युअल वचोन गव्हर्मेंट फॉर्म करपाची. सो तेका लागून चारय पार्टीची युनिटी गरजेची. हे सोगटे जाणां लोकूय जाणा. सो हे काँग्रेसान बेगीन तांचे मोतीन येवपाक जायना. कित्याक काय म्हणटा काँग्रेसीक बाकी सगळ्याक कळटा, काँग्रेसीक कळना. काँग्रेसी ती सिनियर पार्टी ती, सो कळपाक जाय म्हणजे. सो आतां तेंचे आनी कितें आहा जाल्यार आमी नवे. तुका तेंच जाता. तुका कितें दिसता आनी कितें आसा काय म्हण दिसता? ते आमच्यान कांय सांगपाक जायना. तेंचे आनी मोतें कितें आहा. सो तेय म्हणटा आमकां अलायन्स जाय. अलायन्स जायच म्हणटा ते, ना म्हणना. जायच जाल्यार इथे फॉरवर्ड वचोन जावपाक जाय न्हू, टॉक स्टार्ट जावपाक जाय. ओके. सो हे जो सगळो घुसपागोंदळाचो सगळो सद्याक हे आसा, कितें पोझिशन आहा सद्याक, आनी तूं म्हणटा असो हे सगळें उरला काँग्रेसी कडल्यान इनिशिएटीव येना म्हणून. यस. सो हे हाजे सद्याक तुमचे आम आदमी पार्टीचे कितें हे आहा, स्ट्रॅटेजीज कितें आहा, स्टँड कितें आसा? कारण तुमकां पयरूच हो आमचो अरविंद केजरीवाल गोंयांक येवन गेला. सो हे जर सगळें आनी हाजेर तुमी उलयले आसतले ह्या हाजेर, ह्या म्हत्वाच्या विशयाचेर, कितें तुमचे? सी गोंयची इलेक्शन अलायन्साची आमचे ते 3 लिडर अपॉइंट केल्ले आहाय आनी त्या लिडरां कडेन सोडलो. डिसिजन तुम घे आनी ते डिसिजन घेतले अलायन्साचे. आनी आमचे सांगला तुका प्रेसिडेंट रेडी आहा. सो टॉका लागून रावता. एक फर्स्ट रावंड जालो म्हणल्यार सगळे मोती कितें आहा तें कळटलें. कितें सिटां, कितें एडजस्टमेंट आहा, कितें प्रोग्राम कितें तो. सो एक मुखार भितर एक प्रोग्रामूय आसपाक जाय, कॉमन मिनिमम प्रोग्रामूय आसपाक जाय. सो हें सगळें केन्ना कळटलें. एक मिटींग ऑफिशियली तेंचे मदीं बसून जावपाक जाय. तितली बसून एक तर तुगेल्या वेळल्यांक दुसऱ्यान नुस्तें खावपाक येवपाचें, मागीर तुमी वचपाचें आनी त्या कुंकळेच्या हातूंक वारें खावपाक वचपाचें, हेंच जावपाचें. आमचे वेळ्ळे कॉन्स्टिट्युएन्सी आमकां नुस्तें हांव थिंगाच खातलो, वारें थिंगाच खातलो. ओके. हांव दुसरे कडेन वचोन वारें घेवपा ना. ओके. सो हांव तुका ही फकाणां करूं, पूण ना म्हजी कॉन्स्टिट्युएन्सी इतली बरें वारें जाता जाल्यार हांव दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सी कित्याक वयतलो? हय.
सो एक म्हाका आतां सांग, तुमचो काँग्रेसीचेर विश्वास आसा? काँग्रेस जे सांगता ते करून दाखयतले अशें तुमचो विश्वास आसा? विश्वास आहा ते न्हू, पूण हे नीड ऑफ हय जावपाकूच जाय. हय आतां विश्वास ना जाल्ल्या पासून विश्वासान घेवन हे सगळ्यांक काम करपाक जाय. काय तुमकां काँग्रेस अशें करपाक सोदता की हे लांबडे झोडे लांबे आनीक लास्ट मुमेंटाक येत मरे यो हे दोन घे तुगे दोन तुमकां वेळ्ळी आनीक बाणावली हे तुमी आहात तुमकां दिले फातोर्डा म्हणटाले ते विजयाक तुगेले आहा ते तुगे बाकी सगळे आज एक म्हणटाले ते तुगे सांगता ते तूं घे आनी बाकी सगळे आमी हे करता. तशें करून अलायन्स कितें करून जातलें? तशें करून जावपाक ना न्हू. लास्ट मिनिट येयलो तूं दोन घे तूं एक घे म्हणल्यार ना तशें न्ही, तुमी आसा तेच तुमकां ताजे वयर आनी कांय ना. तेंका म्हणली न्हू, येवन तेंका डिसायड करून दी पयलें कितली सिटां तें डिसायड करून दी. सो आमी पयलेंचे आमी चिंतीच न्हू हें दोन तेका एक म्हण. सो म्हाका दिसना तें तशें जातलें म्हूण. बसून म्हाका दिसता सगळें कन्सेन्सस घेवन बरे भाशेन वांटप जावपाक जाय आनी बीजेपी वडोवपाक जाय. आनी हे तुजे कोतान हे टॉक्स काँग्रेसीन स्टार्ट करपाक जाय. 100% काँग्रेसांनी स्टार्ट आनी करपाक जाय. काँग्रेस अजून स्टार्ट करना. पूण ना अजून पासून म्हाका दिसना पॉझिटिव्ह अशें करून ऑफिशियली सिरियस घेवन टॉक बसून स्टार्ट जालो ना अजून. क्रूज आतां तूं म्हणटा तशें टॉक स्टार्ट जावपाक जाय, सगळेच रावल्यात टॉक स्टार्ट जाले पूण जायना. कित्याक लागून तें कोणाक खबर ना. आतां एखादी खरगे 17 तारखेर येवपा आहा ताजे फाटल्यान एखादी जायतीय बी टॉक्स म्हणटात ते. एक म्हाका एक सांग, सद्याक एक बोवाळ जाल्ला की तूं आनीक आमचो बाणावलेचो वेन्री वेगस हे दोगूय जाण काँग्रेसीक भितर जॉयन जातले, आम आदमी पार्टी सोडटले. हो हे कितें हो नरेटीव सेट करपा खातीर केला काय तुमी खरेंच वचपा आहात काय तुमकां डिफेम करपा खातीर हे सगळे नरेटीव करता कितें? हे सगळे टॉक्स आयकले पेपराचेर आयकताय कोण आमचे सोशल मिडियाकूय आयकताय. सो आमी राधाराव ग्रासियास सर म्हणटा जाले म्हणटा गेले म्हण तुमी. हय वरस 1.5 वरस जालें. तो सदां म्हणटा दोगांय गेले म्हण पावले म्हण दिल्ली वचोन येयले म्हणटा. कोणी दिल्ली गेला? सो वेन्झीनी आमचो स्टँड क्लियर केला. आम आदमीचेर उरतलो. सो आमचें स्टँड तेंच आम आदमीचेरय आमी बसतले. ओके. सो तूं म्हणटा की काँग्रेस अलायन्स जाल्यार तुमी अलायन्साक तयार आहात पूण यू वील नॉट लीव युअर पार्टी आनी जॉयन काँग्रेस. नो. आतां एक सांग म्हाका, आतां अशें आमी हें करया की सद्याक जर पळयलें जाल्यार ते अलायन्स जातले काय जावचे ना होच व्हडलो क्वेश्चन आहा. तातूंत भितर आनी एक पार्टी येवपा आहा काँग्रेसींतल्यानूच फुटून आनीक जावपा आहा ती गोवा काँग्रेस म्हणटा ती. हे जर सगळें जालें जाल्यार तुमचे आमचे आम आदमी पार्टी हे हांकां जर ऑन इट्स ओन इलेक्शनाक वचपाक पडलें जाल्यार तुमचें कितें स्ट्रेंथ कितें खंय कशें काम सो जालां? आमचें कितें लास्ट 17 जावन 22 आमी 39 सीट कॉन्टेस्ट केलोय. एक म्हणटा सीट कोणा इंडिपेंडंट आमी सपोर्ट केल्ले. सो हे पार्टी आमचे सोगटे कडेन मुवमेंट चालू आहा. तुवें चोयला आसतलो आमचो अरविंद केजरीवाल रेग्युलरी ऑलमोस्ट 15 डेजां भितर तो गोंया आसात. व्हॉलंटियर्सांक मेळटा, न्यू व्हॉलंटियर्स जॉयनूय जातात. व्हडल्यो सभा मिटींग मडगांव सामकी बरी मडगांव व्हडली मिटींग जाल्या मोर दॅन 1000 आहले थिंगा. प्लस वास्को जाल्या, पेन्जीम जाल्या तेच 3 दिसां भितर. तेज्या पयले मिटींग जाल्ल्यो आहाय आमच्यो. कंटिन्युअस मिटींग जाल्ल्या आमचे व्हॉलंटियर्स एक कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑलमोस्ट म्हाका दिसता दिसा एक 10 तरी मिटींग करता धाकट्यो एक कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो मुवमेंट आमगे चालूच आहा. सो आमी कितें अलायन्स जाय आमकां. अलायन्स जायना जाल्ल्या पासून आमी आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी रेडी आहाय. कितले कडेन स्ट्रॉंग आहात तुमी? कितें कितले कडेन स्ट्रॉंग? स्ट्रॉंग म्हणटा कितें आतां मुवमेंट ते अशें म्हणटा की तूं वेळ्ळेकूच स्ट्रॉंग ना असो काँग्रेस म्हणटा. आमी कितें झेडपीआक दाखयलें की आमी क्रुजान आपल्या दवरलो आमी आमगे दवरलो आमी सामके थंपीक मेजॉरिटीन जिखून आयले म्हणटा. लास्ट टायम झेडपी काँग्रेसाचो आहलो न्हू. पूण हांव जिखलो. सो आमी हे पार्टी झेडपी कितें कॅन्डिडेट बरे फेस केल्ले, न्यू फेसीस घायल्ले. जो नॉन करप्ट आहले, काम करपी आहले. सो त्या लोकांनी डिसिजन ते दुसरे दिले. नॉन करप्टाक सोडला आनीक सो ते लोक जाणा न्हू. सो आमचे ते न्यू कॅन्डिडेट आहले सोगटे कडेन आनी ते दुसरे कडेन आमची ओबीसी आहली त्यो न्यू फेस आहल्यो त्यो. पूण कितले सामके वायट वेळेन जावं ना ती सामकी पिड्यार जावपाक. सो झेडपी इलेक्शन डिफरंट, असेंब्ली इलेक्शन डिफरंट, पंचायत इलेक्शन डिफरंट. कित्याक तुका सांगले भाशेन आमगे इलेक्शन झेडपी काँग्रेसचो आहलो. सो आतां तूं एक मान्य करतलो
की तुवें पयलीं काँग्रेसी आशिल्लो हे आशिल्लो तुगेलो वेगळी कॉन्स्टिट्युएन्सी एक 2-3 जर हे इन्सिडंट सोडले, एक आमगेलो मानू, दुसरो फिलीप नेरी, तिसरो तुगेलो बेंजामीन, बेंजामीन. हे 3 जर सोडले जाल्यार त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक केन्नाच काँग्रेस सोडून आनी खंयचोच हे येवंक ना, ना. आमचो जिखून येवंक ना. आनी चवथो तूं हे सोडून येवंक ना. आनीक एक झेडपीचे जावं तुमगेले आमदार आसतना बसून झेडपी ताणें जिखयलो. सो हे जर सगळें पळयलें जाल्यार तुका दिसना की काँग्रेस आसप हे आम आदमी पार्टीक त्रासाचें? सी आमची वेगळी कॉन्स्टिट्युएन्सी सदां काँग्रेस आनी एक ऑपोजीट इंडिपेंडंट आसता. चडशे बीजेपी थिंगा लिस्टां आसना. हय. सो इंडिपेंडंट ना काँग्रेस. हं. सो तेंचे मदें फायट जाता. सो लास्ट टायम 2 इलेक्शनांनी आपूय हारली, हय. आम आदमी हारली. सो लास्ट इलेक्शनाक टोटल 6 जाल्ले. हं. दोग जावन पयलींचे एक सिटींग एमएलए हारलो, हय. एक एक्स एमएलए हारलो, हं. मागीर काँग्रेस कॅन्डिडेट हारलो. हय. प्लस आरजी स्ट्रॉंगली तेमी हें केल्लें. हय. आमी हारले. हं. तरी आसतना आमी जिखली न्हू. तुमी जिखली मात तेच म्हणटात ते की वोट स्प्लीट जालो आनी तुमी जिखली म्हणटात. कितें वोट स्प्लीट जालो आनी तुमी जिखले. वोट स्प्लीट कितें कोना तेंक पडपा ती पडली न्हू. हय, तांकां पडपा ती पडले. ना ते म्हणटा आर्जीन आपल्या काडली. मागीर बेंजामीन एक्स्ट्रा फुलोवन ताका दवरलो, ती पडपा आशिल्ली, ती हे जाली. ते एज्यूम करता. हांवूय म्हणटा आजीची म्हाका पडपा हारली, बेंजामीन सिल्वाली म्हाका पडपा हारली ते बसना जाल्यार. पण सिच्युएशन काँग्रेसा नाक म्हण ते दुसरे सायडीन गेला न्हू. हां. काँग्रेस नाक मोठी वोट दुसरे पार्टी पडले. हय. आतां ते हे आसोना जाल्यार ते आमची येताली. हं. सो ते काँग्रेस लोकांक जाय आहलो जाल्यार तो काँग्रेस मारतालो. ओके. सो आतां कितें जालें आहा? तूं एकलो आहा अशें धरया. फिलीप नेरी आहा एक्टीव जाला, कितें जाला? हांव नोको तेंचे कितें चलता ते. फुडें कोण बसता ते आमी नोकोय. पूण आमचें कितें फाटलीं 4.5 वर्सां आमी काम केलां. कितें काम केलां? आं? कितें काम केलां? आतां आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी काम केलां प्लस काम करपाची जाय. हय. आतां रोड सायडीन आमी काम केलो आय. एमएलए फंड आमकां मेळ्ळो, आमचो आख्खो युटिलायज केला. थोडे प्रोजेक्ट आतां येवपाचे आहाय. लायटी सायडीन आमचे मेन प्रॉब्लम आहा ते अंडरग्रावंड जालो ना आजून. सो तो प्रोसेस हें जाल्लो, आमचे बजेट आमी पास जालो, आजून आमकां फंड दिलो ना. सो तें जालें जाल्यार आमचे लायटी प्रॉब्लम सॉल्व जाता. हेर पडीन आमी आतां आख्खे आमची चिंचणी सालगांवला रामापूर सायडीन आख्खे ओल्ड 35 years ओल्ड केबल्स आहले ते पोल्स आहले आमी चेंज केले. आतां आमचो एक टेंडर आतां हिंग कॉमेस जालो, काम कॉमेस जालो, आख्खे आसलो ना. ही 35 years आमची हे कंडक्टर पयलीं आहले ते चेंज जाता, स्टार्ट जाला. तेजे भाशेन वेगळे आमी चेंज केलो. हे टेंडर आमचें जालें, काम स्टार्ट जालें. सो ही कामां पयलीं जावपा आहली ती आतां जाली. पण आनी मेन इश्यू आहा तो आमचो लायटी पावर प्रॉब्लम जालें. एक अंडरग्रावंड जावपा जाय, तें एक उरलें. ऑलरेडी आमगे 51 crores बजेट लास्ट बजेट आमी पास जाल्ले. सो गव्हर्मेंटान आमकां तें दिलां. सो म्हणजे कोणाक आमचे कडेन तें टर्म जावचे न्हू पयलीं काम स्टार्ट जावपाक शकता. सो इतलें काम जालें म्हळ्यार तुवें मातसो आमगे सीएमाक घट आहा बी, कितें ताका लागून जाता तुगे आमी डेली फॉलो अप करता. वचोन बसता, खंयचे फायनान्स डिपार्टमेंट जावं, इंजिनियरां बरें जावं, सगळ्या बरें बसून आमी काम करता. काँग्रेस हे म्हणटा की सगळे ते आमदार कोण काम करता ते हँड इन ग्लावज विथ डेव्हलपमेंट जातलें जाल्यार तेंचे बरें वचपाक पडटा न्हू. दिसता आमचे फोनाचेर एकूय काम जायना. आमी हँड एंड ग्लावज जाल्यार फोनाचेर जातालें थिंग वचनासतना ऑफिसान बसून. तें जायना. वचोन आमचे जाय बसपाक पडटा थिंगा. मिनिस्टरांक बरें बसपाक पडटा, इंजिनियरांक फायल पर्सनल घेवन वचपाक पडटा. फाटलीं 4.5 वर्सां आमी हें काम केलां. प्रोजेक्ट फायल धाडटा त्यो हाडून आमी वर्क ऑर्डर घेवन आमी काम स्टार्ट केल्लें आहाय. तूं जर इतली कामां केली म्हणटा, तुमगे तो जो पेरिनल प्रॉब्लेम ऑफ तुमगे बोटकानाचो वॉल हे जायना, ते कित्याक जायना? सो तूं जाणा हांवूय ते बोवाड मारता, वेंझी बोवाड मारता. फाटीं आमी कलेक्टरा कडेन मिटींग घेतली आहा. लास्ट 40 years जालीं हो इश्यू हो सॉल्व करपाक. ते आमचे ट्रॉलर ओनर नुस्तेकार आहाय ते मागतात. तुवें त्याच हांव कम्युनिटीचो त्याच कम्युनिटींतलो मागतात, पूण आजून पासून ते एनवायरमेंट क्लियरन्स आजून आमी रिपोर्ट घेयलो ना. आतां फाटीं आमी एक मिटींग घेतली आनी कलेक्टरान सांगलें विथीन 15 days ती मिटींग घेता, स्टेटस खंय आहा तो आमी सगळें सांगता म्हण. एनवायरमेंट क्लियरन्स एप्लाय केला ना तें आमकां क्लियर तें सांगून. ओके. सो तो एक इश्यू, हो कॉमन इश्यू थिंगा उरलो आहा.
तुका परत हांव एखादी तो हायपोथेटिकली आसतलो क्वेश्चन, पूण आतां एल्टनान म्हणला म्हणूनच तुका विचारता. एल्टनान तूं म्हणला तुका तुवें आयकलां ना तें खबर ना, हांवें आयकलां, हांवें तो व्हिडिओ पळयला, की तो म्हणटा की आपल्याली आतां वेळ्ळे साकून हें करपाचें, इलेक्शन लडोवपाचें आपल्याक खोस आहा, आनीक जर लोकांनी आपल्याक एक्सेप्ट केलो आपूण हें करतलो. तूं रावलो, एल्टन रावलो, आनी एखादी सावयोय, एखादी आतां अजुनूय खबर ना, एखादी तिसरी कितें पार्टी येता, ते रावले. कितें कितें See, कितें आतां तुका सिच्युएशन सांगलां जातलें? कितले जाण राव, हांव बसतलो, म्हाका लोकांक सांगतलो न्हू, लोक बसतलो, अल्टिमेटली फायनल कोण करतलो, लोक करतलो. हं. सो हेज्या पयलीं लास्ट 22 पयलीं हांव एमएलए आसना, हय. बट पयलींच तेजे 2 टर्म हांव सरपंच जाल्लो, त्या लोकांनी चोयलें म्हणजे. सो आतां लोकांन म्हणजे आफ्टर 22 आसना आमगे कामूय चोयलां, आमी असेंब्ली इश्यूय घेयलाय, आमची कॉन्स्टिट्युन्सीचे घेयलाय, प्लस आमी गोंयचे पास आउट घेयलाय, मुवमेंटूय आमी स्टार्ट केलें, आमी गोंयचे रिजनल प्लॅन आला मुवमेंटूय आमी स्टार्ट केलें. हेका आमी पंचायता पासून ग्रामसभा वचोन पासून तेंचे अटेंड करता, तेंचे ग्रिवन्सीस आयकता, लोकांक आमी मेडिकल फॅसिलिटीज दिल्ले आहाय, कांय आसूं नाय त्यो, लोकांक फ्री आमी कॅटरेक्ट ऑपरेशन करताय, फ्री एम्ब्युलन्स दवरल्या लोकांक व्हरपाक हाडपाक, प्लस तेंचे कितें स्किम्स आहाय त्यो आमचो स्टाफ त्योय कोण हाडटाय, प्लस जनरल सगळीं कामां आहाय ती. ही काम केल्यार लोकांक वोट मेळटात काय कितें लोकांक? ना काम, प्लस आमी लोकांक बरेकूय आहा न्हू, लोक घरा कडेन येवन आमी लोकांक टायमींग दिता, हें सगळें आमी काम केल्लें आहाय. हं. सो आतां कोण येवन बसलो सो अल्टिमेटली लास्ट म्हणलो लोक डिसायड करतलो. ओके. सो हांवें जर तर काम केलें न्हय जाल्यार लोक थोडे म्हाका सो, मागपाना. क्रूज एक म्हाका सांग, ह्या दिसाक तूं सामको, हांव बरें आतां म्हणना, ओव्हर एक्टीव जाल्लो. ओव्हर एक्टीव म्हणल्यार कितें, तूं ह्या दिसा म्हाका हे फाटले 1 म्हयन्या भितर तुवें जितले इश्यू काडले दिसता म्हाका आनी कोणें काडूंक ना. लिडर ऑफ ऑपोजिशनान सुद्दां काडूंक ना. इतले इश्यू काडले. आज तुवें काल तो हाजो काडला, ड्रग्साचो हें काडला, की फकत ते नशामुक्त म्हण बेश्टे बोवाळ मारनाकात, करून दाखया म्हणून. सो इतलो एक्टीव जावपाचें फाटलें कारण कितें? एक्टीव म्हणल्यार कितें आतां तुजे कडेन कितें पक्ष पार्टीन तुका कितें हें सांगलां बी, फुडले इलेक्शन जर आयले देन यू वील बी द फेस ऑफ पार्टी, अशें कितें बी हांवें इश्यू घेयलाय ते गोंयचे घेयले, आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीचे घेयलाय. आतां कितें हे इश्यू आतां आमचे रिवर साला इश्यू जावं, ड्रग्सां इश्यू जावं, NDZ NDA हे इश्यू जाले, सगळे ऑपोजिशनान घेवपाक जाय आसले. सो आतां कितें जालां, ऑपोजिशन सगळे इलेक्शन मोडान गेलो आहाय, एलायन्सा टॉकान बिजी आहाय, पूण हे इश्यू एलायन्स टॉका बिजी बिजी कितें खंय गेम कितें चलता आमी नगे, पूण हे इश्यू सायडीन पडलो आहाय. सो कोणें जालें एक ऑपोजिशनान घेवपाक जाय म्हण एज एन ऑपोजिशन एज एमएलए हांवें ते घेयलाय. ना, कंपेर केल्यार तूं आनी वेंझी अशें हे कंपेर करुया, तूं आनी वेंझी करुया, तुगेल्या हातूंतलो वेंझी परस तूं एक्टीव आहा. सो तुका कितें एक हिंट दिला किंवा आनी कितें अशें कितें आसा बी? ना तशें कांय ना, ह्यो सगळे इश्यू गरजेचे. ओके. आतां जमनीचे इश्यू आमचे NDA केला ते आमकां 39 येयाचे खंयचे कन्वर्ट जाताय, प्लस आमचे रिवर सालो इश्यू सामको आतां ते ऑस्ट्रेस थिंगा रिवर कंटॅमिनेट जालो आहा म्हणटी ते जायते हांवें आयकलेली, पूण तेजें एक्शन जावपाक जाय. पण जाल्यार जालें ना तें आमी नकळो, तो NIO एक रिपोर्ट येयलो आहा, खंय जाल्लें कितें आमचे ते ट्रेडिशनल फिशरमॅन दादले जावं बायल जावं ते न्हंयत काम करताय. थिंगा आमचे तिसऱ्यो जोब कालवां हें आहाच, थिंगाचो लोक न्हू, भायलो लोक केपें लोक फातर्पा ते सायडीन पासून लोक थिंगा जॉब बी जाता तेन्ना ते वतात, फिशींगूय करतात. सो थिंगा कंटॅमिनेशन जालां जाल्यार ते प्रॉब्लम खंयच जाला, ते प्रॉब्लम गव्हर्मेंटान सोर्स तो बंद जावपाक जाय आनी लोकांक क्लियर जावपाक, कित्याक ना जाल्यार आमचो लोक नुस्तें हें घालून काडटलो, कोण घेवपा मनीस ना जाल्यार. सो हे इश्यू आतां सिरियस आहा. ट्रेडिशनल फिशरमॅन, हे ट्रेडिशनल फिशरमॅन बिझनसमॅन न्हय, हें काम करतात ते, ती धाकटी धाकटी होडी घेवन ते गरीब ते डेली तेंगेलो देस्पेस थिंगा सुणटा तो, गेले काडले आनी बाजारांत वचोन विकपाची. हे इश्यू प्लस ड्रग्सांचो इश्यू. ड्रग्साचो इश्यू आतां काडलो तो आमी कित्याक जालो, फकत तेमी थोडो तेंप काडप, कंटिन्युअस व्हडले सोर्स आहा तेंका दवरपाक जाय, बारीक बारीक मनशान दवरून तेजे हे प्रॉब्लम सॉल्व जायना. एक आमगे 10,000चे 20,000चे तेंका दवरून हे प्रॉब्लम सॉल्व जायना, तेका लागून आमी व्हडले मेन सोर्स आहा ते कंटिन्युअस जावपाक जाय. तुमकां 10 दीस थिंगा रेड मारलो म्हण जायना, कंटिन्युअस रेड जावपाक जाय आनी व्हडले सोर्स खंयच्यान येता, कोण मेन डिलर जाता ते तांकां दवरपाक जाय.
आतां आमगेले हे भासाभास थांबोवपा कडेन पावले आसतना म्हाका एक दोन तीन क्वेश्चन तुका विचारून एक काबार करपा जाय. तूं ओपोजिशनाक आसा. ओपोजिशन ज्या तरेन इश्यू घेता आनी जे इश्यू घेता ताजेर तूं एज अ ओपोजिशन म्हण तूं समाधानी आसा? तो इश्यू सदां घेतलो आहाय आमी. तुमी न्ही, हांव म्हणटा आमी as a घेयलो आहाय. opposition सो आसा. आनी जावपा जाय आसलें ते आतां युनायटली व्हडलो डेमॉन्स्ट्रेट वर्ल्ड मोर्चा पब्लीक मिटींग अवेरनस जावन व्हडले इश्यूज काबार जावपा जाय आसले. ते आतां आमचे एक्टिविस्ट ते कोतात. ते जायते इश्यू घेताय. सो ते एक्टिविस्टा बराबर आमी आसताय. अशें दिसता की तुगे ओपोजिशनाचे जो रोल आहा तो आमदार करनासतना एक्टिविस्ट चड करता अशें ना, दिसता. एक्टिविस्ट जायते काम करता. सो एक्टिविस्टां बारा आमी सदां आहाय. आनी आमचो कितें आमी 7 मेंबर आतां असेंब्ली आतां 3 दिसांची पार्टी सारकी थोडे काट केली. हय. असेंब्लीकूय आमकां चड उलोवपाकूय दिना. तुमकां कित्याक म्हूण कोंत करतले ते? तुमगे तोंडां एक 4 जाणां तोंड 4 कडेन तांकां खबर आहा हे. सो कित्याक केल्यार तुमी कांय करपाक जाय तुमच्या जायत ना म्हूण खबर आहा तांकां. पूण मागीर भिता कित्याक ते कित्याक भिता म्हणल्यार असेंब्ली लावन 15 डेजां कित्याक घेयनाय? ताका लागून ते आमी करतात. पूण घेवपाक घेन भिना जाल्यार तेमी घेवपा जाय न्हू. आतां 3 दिसां असेंब्ली कितें जातलें? एक दिसा 25 पोर्टफोलियो जाय. एक क्वेश्चन पासून घालपा मेळटा एक पोर्टफोलियो. ती आतां एक्स्ट्रा क्वेश्चन पासून आमची कोणाली येयली नाय. ओके. सो अशें जर सिच्युएशन आहा आनी आतां इलेक्शन आहा, तुका दिसना की सगळे ओपोजिशनान येवन आतां रस्त्यार येवप म्हण? रस्त्यार येवन आतां हें करप असेंब्लीक जर जायना, इश्यूज सॉल्व जायनात, रस्त्याचेर सगळे येवन एकठांय येवन सगळे 7 जाणां जर 7 जाण 7य जाण रस्त्याचेर येवन हो इश्यूज म्हणून व्हरपा अशें दिसना तुका? जावपाक जाय ते रस्त्यार येयले जाल्यार गव्हर्मेंट भिता. हय. आतां कितले डिसिजन जाल्ले ते हय. आतां दिल्ली पासून चोयना लोक रस्त्यार येयले म्हण डिसिजन चेंज जाता. सो म्हाका तूं सांगता सारकें आमी सगळे एकठांय जावन लोकांक घेवन रस्त्यार येवन ओपोज करपाक जाय. सो आतां हांव म्हगेली भासाभास हें करता आसतना तुका दिसता सद्या गोंयांत जें कितें चालू आहा पॉलिटिकल येतले तुमी एकठांय? आमी विश्वास दवरया न्हू. येवपाकूच जाय. गोंयचो मोग आहा जाल्यार येवपाकूच जाय. गोंय सांबाळटा जाल्यार येवपाक जाय. तुका कितें दिसता 2027 2027 सगळे एकठांय येवन हें करतले काय आम आदमी कुशीन, ना, ना, ना. गोवा फॉरवर्ड म्हाका कुशीन, आरजे कुशीन, काँग्रेस कुशीन रावन हें जातले? म्हाका दिसता सगळे गोंय एकठांय जातले. हां. एकठांय जावपाची थंय लोकांचोय प्रेशरूय आहा सगळ्यांचेरूय. आनी लोकूय सोडपा ना एकठांय येनाय जाल्यार. सो म्हाका दिसता 2027 सगळे अलायन्स जातलेंच. ओके. हां. सो यू आर होपफूल. सो हाजेर आमी ही आमची भासाभास काबार करतात. क्रूज एक निमाणपण हांवूय गोंयकार आनी म्हाकाय दिसता की कोणूय येवं आतां इवन बीजेपी येवं किंवा तुमी येवं किंवा काँग्रेस येवं गोंयकाराचें बरें जावपाक जाय. हो हें आसपाक जाय. पार्टी कोण येता ते गोंयकारा जाय. आनी जर गोंयकाराक जर कोण सद्याक आसा ते जर बरें करनात अशें धरया जाल्यार गोंयकारा खातीर एक वेगळो बरो ताका अल्टरनेटीव मेळपाक जाय. आनीक हो जर अल्टरनेटीव दितलो जाल्यार ओपोजिशनाक नातें वचूं पडलें काय बीजेपीच काय दुसरें अल्टरनेटीव दिवपाक शकना. आनीक ते खातीर म्हाका दिसता आतां एक तूं म्हणटा तसो सामको एक हें येता की सगळ्यांनी एकठांय येवपाक जाय. आनी फाटीं आमी एक अशेंच हें करता आसतना हांवें लास्ट गिरीशा कडेन उलयता आसतना म्हणलें की सद्याक आतां गोंयचे जे लोक आहात ताणें हें केलां तुमी कोणेंय करचें तुमी केलें ती फकाणां पुरो. आनी जर फकाण केलें जाल्यार तुमकां आमी कितें शिकोवपाचें तें शिकयतले. हे गोंयकाराच्या मनान गोंयकारांनी थरयिल्लें आहा. आनी म्हाका दिसता हे तूं भोंवता आसतना रस्त्यार तुका ते पल्सीस कळटा आसतले. सो ही भासाभास थांबयता आसतना एक की सगल्याच्या तकलेक उजवाड पडूं आनीक गोंयकाराचें बरें जावं इतलेंच म्हणटा. आनीक हांव देव बरें करूं. यस, थँक्यू. आनी आमचे सगळे पळोवपी आहात तांकां देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.